लग्न वा काजार 10 वरां रेस्पेर जालें, 4 वरां सगळें सोंपलें. तशें न्हय. आनी आज आमी पळयता वोजी 40 वर्सां फाटीं आमी गेल्यार वोजी कित्याक तें थोड्यांनी नाल्ल दिवचें, थोड्यांनी तांदूळ दिवचो, थोड्यांनी दुकर, थोड्यांनी मिरसांग, थोड्यांनी गांवदी तेंडली वा कितें आसें दिवन. पूण आतां तें शो जावन गेला. एक पुरशांव काणयोचें आनी थंय आमी उडोवन सोडचे, ताचो कांय उपयोगूच ना. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयचें पयलें वचप आमी आयकलें. इस्रायल प्रजा बॅबिलोनाच्या बंदडेंत आसतना एकानी त्या देवाक तांणी पातयोंक ना. दुसऱ्या देशांत वा परकी संस्कृतीन ते जियेले आनी जायते फावटी बोंब्या पुजा तांणी सुरू केलें आनी देवाचें उतर ती आयकोंक नात. त्या खातीर आमी पळयता तांकां केस्त आयलें. परत ती आमी पळयता बंदडेन ती गेलीं. इजाया प्रभात येवन तांकां म्हणटा, देवान तुमकां बरें काळीज दिलां, देवाचें काळीज आसा, त्या काळजाचो तुमी मोग करा आनी त्या काळजा सारके तुमी जाया म्हणून सांगचें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. आनी आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू एका लग्नाच्या वरेताची ओपार आमकां सांगता. हे इस्रायलांत लग्न वा काजार आमच्या आंगाच्या बरी न्हय. 10 वरां रेस्पेर जालें, 4 वरां सगळें सोंपलें. तशें न्हय. थंयसर संभ्रमूच संभ्रम. आनी आज आमी पळयता वोजी 40 वर्सां फाटीं आमी गेल्यार वोजी कित्याक तें ताका कुमो करूंक. थोड्यांनी नाल्ल दिवचें, थोड्यांनी तांदूळ दिवचो, थोड्यांनी दुकर, थोड्यांनी मिरसांग, थोड्यांनी गांवदी तेंडली वा कितें आसें दिवन. पूण आतां तें शो जावन गेला. एक पुरशांव काणयोचें आनी थंय आमी उडोवन सोडचें, ताचो कांय उपयोगूच ना. तें एकामेका मोग थंयसर आमकां पळोवंक मेळटलें. कित्याक एक काजार संभ्रम आमच्याच कुटुंबांत जाल्लें, आमच्याच वाड्यान जाल्लें. आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन रांदचें आसलें, सांगाता मेळोन तमाशे करचे आसले, सांगाता मेळोन जेवचें आसलें आनी सांगाता मेळोन सगळें काम करचें आसलें. आनी थंयसर एकवट आमी पळयता. इस्रायलांत तशेंच संभ्रम आसलो. उणें म्हणल्यार एक 7 दीस एके वाड्यान तो संभ्रम चलयतलो. आनी आतां तें बरी इन्विटेशन नासलेलीं. सगळ्या घरा पयलीं आमी पळयता सगळ्या घरा वचोन ओवळेक दिवची आसली. आतां आमी मोबायलार धाडटा वैगिना फास्ट. आनी सगळ्या घरा वचोन ओवळेक दिता आसतना जेवण तयार जाल्ल्या मागीर ओवळीक आसली. जेवण सगळें तयार जालां, येया तुमी जेवणाक. ती लास्ट ओवळीक. आनी तेंच आमी पळयता ते म्हणूंक लागले आमकां येवंक जायना, आमकां टायम ना, आमकां तें ना हें ना. आनी जेजू म्हणटा आपेलां थोड्या वसा राज रस्त्यांनी सगळ्यांक आपोवन हाडा आनी माटो भरलो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू आमकां 2 संगती शिकयता. एक सगळ्यांक ताणें आपेलां देवाच्या राजांत केदाळा. जेन्ना आमी पवित्र स्थान घेतला त्या दीस आमकां आपेलां देवाच्या राजांत. कित्याक ताचें काम आमी करूंक, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाचें काम आमी करूंक. सगळ्यांनी कोणें पवित्र स्थान घेतलां सगळ्यांक ताणें आपेलां ताच्या राजांत. आमकां तुका आनी म्हाका सर्गेचें राज म्हाका फावो जालां. ती आमची जबाबदारी जावन आसा. आमी सगळ्या राजा वचोंक जाय वा ना ती आमची जबाबदारी जावन आसा. आनी दुसरें फावो ती मुस्तकी थंयसर नासली. हांगासर फावो ती मुस्तकी म्हळ्यार 3 संगती. पयलें आमी पळयता हांगासर भावार्थाचें जिवीत, दुसरें जावन आसा जबाबदारीचें जिवीत आनी तिसरें जावन आसा भाग्यपणाचें जिवीत. भावार्थ म्हळ्यार कितें? आमी कितें पळयलां, कितें आयकलां, कितें वाचलां ती आमी पातयोवचें वैगिन्या. जर तर आज आमकां कोणी एकलो सरलो म्हणून सांगल्यार पेपरार न्यूज आयल्यार आमी पातयेता वैगिना. ती पातयेणी आमी कितें वाचलां, कितें नियाळ्ळां ती आमी पातयेचें. व्हडलें डेफिनेशन न्ही. भावार्थ म्हळ्यार कितें तें म्हणून सता म्हणून न्ही. आमकां सतमंता मागणें आसा, भावार्थाची मागणी उसार न्ही. तें सगळें आमी सतमनचें आनी त्या प्रमाणे आमी जियोवचें. पवित्र पुस्तकी आसा त्या प्रमाणे आमी जियोवचें. दुसरें जावन आसा जबाबदारीचें काम. आमकां दिल्लें काम जबाबदारीन आमी करचें. नॉट फॉर ड्युटीचे काम करच्या खातीर काम करचें न्हय. आमचो पाप साहेब जुवम पॉल दुसरो भगवंत समेत संत भक्तांच्या दिसा म्हणा लागलो, आज आमी सगळीं बरीं कामां करता, समाज सेवा आमी करता, आस्पत्रे चलयता, इस्कॉलां चलयता, पूण आज कित्याक आमचे मदें भाग्यवंत मनीस नात?
तो म्हणूं लागलो वी आर डुईंग फॉर एवरीथींग ड्युटी फॉर ड्युटी सेक. काम करच्या खातीर मात काम करचें, मोगान आमी काम करचें ना. थोड्या फावटी आमी सांगचें आसा आनी पयलें बरें रुचीक रांदप रांदतलें, आतां रुचत ना कांय ना म्हणून. तशेंच जाता आमचें जिवीत. म्हणजे ड्युटी फॉर कितें करूंक जाय तें आमी करचें, मोगान आमी करतांव गिना. हे जे कोणी ताच्या बुकांत सिडेडल बुकांत ते घडिल्ल्या घडी तो अशें म्हणटा, एका खेद्या गांवांत रिमोट एरिया ताका थंय ट्रान्सफर जालो मेडिकल ऑफिसर तो, आनी थंय सर्वेताना जायते आस्पत्रे जायते दाक्तेर जायते नर्सां काम करनासले. आनी एकले नर्स 23 वर्सां प्रायाचें चड उमेदीन काम करनासलें. लोकांक मोगान पळयतलें, तांची सेवा करतलें, तांकां मोगान आपणून सगळें लोक ताका म्हणल्यार बरें म्हणटले. आनी तें एक दीस येना जाल्यार सगळीं म्हणलें खंय गेलां तें खंय गेलां तें सगळें विचारतलें. तो सांबाळ दिता आसतना पळयता अंडर पेड, ताका परमनंट जावंक ना. ताका तो म्हणटा हे जे कोणी तूं कित्याक हांगा काम करताय, शहरांत वचून काम करूं तुका जायना, बरें सांबाळ मेळटा, तुवें तुज्या अधिकारीक तुवें सांगूंक ना गे. हांवें जायतें सांगलें पूण कोणें म्हजें आयकूंक ना. आनी तो म्हणा लागलो ये हांव थंय ओपन करता एक आस्पत्र, थंय या आमी काम. तें म्हणा लागलें हांव थंय येवंक वय, पूण ह्या मनशाची हांगा पिडेस्तांची मोगान सेवा करतली कोण? ह्या खेद्या गांवांत कोणीय येवंक आयकोचें नात. जर तर देवान म्हाका मेचवाल्यार, देवान म्हाका मजुरी दिल्यार पुरो, लोकांनी म्हाका मजुरी दिवची नाका. प्रितीच्या भावा भयण्यानो, खंयचें आमी काम करता लोकां खातीर न्हय. आज आमी खंयचें काम करता, पयलें युट्यूबार आसता, वॉट्सॅपार आसता, रिलार आसता, खंयसरी आसता वैगिना. थंय काम संपलां म्हणून आमकां कळीत ना. हांगासर आमी कितेंय काम करता, पयलें ते रील अमेरिका गेलें, आफ्रिका गेलें, खंयसरी गेलें, तें काम जालां कोणाक कळीत ना. आमी जेवतनाय तशें हॉटलान जाल्यार आमी वेचें जायते बगाचें जेवचें आनी तें रील करचें आनी सगल्यांक धाडचें. सगळ्यांक म्हणजे ओ ह्यो हॉटलान गेला जेवणाक, ताणें आज इतलें केलां, हांवें ताच्या आनी एक चड काण घेवंक जाय. बेगिना आज आमचें सगळ्यांचें शो जिवीत, जबाबदारीचें काम आमी करया. आनी तिसरें जावन आसा प्रितीच्या भावा भयणानो, भाग्यवंतपणाचें जिवीत. भाग्यवंतपणाचें म्हणल्यार मागणें करून रुमा भितरच बसचें, कोणाकच पळोवचें तशें न्हय जिवीत. भाग्यवंतपणाचें म्हणल्यार ल्हान भुरग्यां बरीं, उक्त्या मनाचें, खालत्या खालद्याचें, नितीचें, सत, धर्म. धाकटें भुरगीं तुमी पळया, तांचें थंय उक्तें मन आसा वैगिने. कितेंय आमी गूट आसा जाल्यार भुरग्यांक पयलें म्हणटा भुरगीं भायर वचा, नाल्यार भुरगीं कितें आमी उरलेलां सगळें सांगतात वैगिना. मम्मान अशें सांगलें, पप्पान तशें सांगलें, मामान अशें केलें, सगळीं खबर सांगतात. ताका आमी भुरग्यांक पयलें भायर घालता कितें उलयचें जाल्यार. कित्याक तसले गूण आमचे थंय आसूंक जाय ल्हान भुरग्यां. तें जावन आसा भाग्यवंतपणाचें. दुसरें जावन नीत, सता निती खातीर आमी वावुरचें, धर्मा खातीर आमी वावुरचें. आमचें तें बोगसणाचें जिवीत आमचें थंय येवचें, ल्हानविकायेचें जिवीत हें सगळें धाकट्या भुरग्यां थंय आसा. कित्याक ल्हानविकाय कितें चूक जाल्यार ती चूक, झगडें करतात मागीर एकामेका खेळटात. आमीच आवय बापूय मागीर झगडें करून आमीच विरोधी जाता, भुरगीं एक जातात वैगिना. कित्याक तांचे थंय तें बोगसणाचो स्पिरीट, एकवटाचो स्पिरीट तांचे थंय आसा. मागयां करपा आमी जेजू कडेन आज हे मिसाचें पवीत बलिदान भेटेस्त आसतना आमचें तें ल्हानविकाय येवन दी. आमी भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी जियोया, जबाबदारीचें काम आमी करया. देवाच्या राजान सगळें आमकां आपयलां, त्या खातीर आमी वावर करया. आमेन.